आतां आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर 40 आनी 2 नदर मारया. जेन्ना जाकोबान आयकले इजिप्त देशान पळय थिंगासर जेवण आसा म्हणून ताणें आपल्या पुतांक अशें म्हटलें. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी एकामेकाचे तोंडां कित्याक हांगासर पळयतात? मागीर ताणें म्हणलें, हांवें आयकलां कितें इजिप्तान थिंगासर जेवण आसा म्हणून, जाल्यार तुमी थिंगा वचोन आमकां पासत आमचे पासत तूं जेवण घेवन यो, आमी जिवी उरचे खातीर. ह्या उपरांत जोसेचे 10 भाव ते जेवण हाडूंक इजिप्त देशांत थंयसर ते पावले. पूण जाकोबान पळय तेजे 10 भावां बरोबर बेंजामीन म्हणटा पळय ताका थिंगासर धाडूंक ना. कित्याक? ताणें अशें चिंतलें ताजेर कसलें आकांत येवना जावच्याक. आनी ह्या भाशेन पळय कोण जेवण विकतें घेवपाक आयिल्ले तांचे सांगाता इस्रायलाचे सगळे पुती येयले, कित्याक थिंगा सगळो व्हडलो दुकोल जाल्लो. जुजे त्या देशाचो अधिकारी आसलो आनी त्या देशाचे सगळे मनीस तोच थिंगासर तें जेवण विकतालो. आनी त्या पासत जेन्ना जुजेचे भाव आयले ते ताजे सरपटूंक पडले. ताका तांणी थिंगासर बोजल्यो, म्हणल्यार ते सरपटून ताका बोसताले. 20 वर्सां आदीं जुजेच्या जिवितान कितें करतले पळय तें तिंगा सांगलेलें आसलें. आतां 20 वर्सां उपरांत जे सर्वेस्परान सांगलेलें पळय तें आतां तें पुरें जालें. तो मनीस न्हू काय तो फोटी मारता तसलो सर्वेस्पर बासावणी दिता आनी ती जरूर ती पुरी करता. म्हज्या भावा भयणांनो, आवय बापान आनी सेवक जे सेवेन भाग घेतात पळय ते सगळ्यांक सर्वेस्पर बासावणी दिता आनी ती पुरी तो करता. सर्वेस्पराचे बासावणीक तूं केन्ना विसरो नाकाय. जायते फावटी तूं विसरतले पूण सर्वेस्पर ते विसरना. पाटी पळय ते जुजे कडेन पळय ते सर्वेस्परान बासावणी दिल्ली त्या दिसा पळय ती बासावणी आतां पुरी जाली. म्हजे शेतान आसले पळय ते उबे आसले आनी तुमचे सगळे शेताचें पीक पळय म्हज्या मुखार तें बावोन आसलें. जेन्ना जुजेन तांकां सांगलें, भावांनी ताका म्हणलें कितें तूं आमचेर आतां अधिकार चलयतले, त्या मेरेन सान ते भाव तेजेर नाटकाय दवरताले, ते दुवेस कोत्ताले, ताजेर बेजार जाताले आनी ते दुवेसान सारके बोल्लेले. ताका ते सारके किणटालेत. ओत्मीक मनशा कोणें ते किणटाले, ओत्मीक मनशाक ते किणटाले. हो ओत्मीक मनीस ताका अन्याय करून ताका विकलोलो. आमचे मदें असलें कोण आसा काय? तूं ओत्मीक जिवीत जियेता म्हणून त्या पासत तुका कोण तरी त्रास कोत्ता? तूं सर्वेस्पराचे प्रमाणे जिवीत जियेता पळय त्या पासत तुजें कोण तरी फकाणां कोत्ता काय? तुजी निंदा कोत्ता थंयसर कोण? दूख तुका ते दितात काय? तुका रडयतात काय? जाल्यार तुमकां सांगता दुख्खी जायनाकात. एक दीस येतलो जी कोण तुजी फकाणां कोत्ता, जे तुजे विरुद्ध उलयतात, वायट नदर तुजेर ते आतां घालतात, तुका तेंच्यांनी आतां नाकारला. एका दिसा हे सगळे लोक तुजोच आदार मागपाक तुजे लागीं येतले. एका दिसा हे सगळे लोक तुजे मुखार येतले आनी तुज्या मुखार ते हात मुखार करतले. सर्वेस्परान ही बासावणी पुरी करच्याक एक वेळ थारायल्ली आसा आनी तो वेळ येतलो पळय तेन्ना सर्वेस्पर तें काम करतलो. अशें हांवें तुका अशें म्हटलेलें. जुजेक तो रोखडोच तो जबाब मेळ्ळो जाल्यार तो आपल्याच्या बापायच्या घरा तो तेन्नाच रोखडोच वचपाचो. गोरवां राखणो कसो थिंगा आसपाचो. पूण जुजे गाय करिनासलो. ताका जबाब मेळना म्हणून ताणें सर्वेस्पराक नाकारूंक नासलो. आपल्याचो विस्वास ताणें सांबाळून दवरलो. अशेंच ताणें केलें. भावार्थानूच ताणें आपल्याचें प्रमाणीक जिवीत तो जियेलो. तुवें विस्वास दवरीत जाल्यार प्रमाणीक जिवीत तूं जियेतलोय. सर्वेस्पराचेर तूं विस्वास ठेवताय जाल्यार तूं स्वताचें जिवीत जियेतलोय. सैतान पळय तुजी पळय ते स्वताचें जिवीत सोडचें म्हणून तो कोशिश करीत आसता. तुजी तो निंदा कोत्ता, तुका ते प्रश्न घालता, तुका तो सोतयता, तुका तो दुखूय दिता. तूं तुजोच पळय दुवेस करपाक ह्या भाशेन सैतान तुका फोटी मारीत आसता. तो तुका सोतयता. जॉबाचे बायलेन येवन ताका म्हटलें, तियेन म्हणलें आतां पासून तूं सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले काय? ताजो अर्थ म्हणल्यार कितें पळय, तूं इतले त्रासान आसा, इतले दुख्खान आसा, इतले कश्टान आसा, इतले तुका त्रास जाता, तूं असले परिस्थितीन पडल्या, इतले भिरांकूल सिट्युएशन आसा, पूण तूं सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवताय. सैतानाक तें आवडना. तूं कश्टान आसाय, तूं त्रासान आसाय, तूं दुखी आसाय, पयशाचे बाबतीन पासून तूं सारको थिंगासर फोडफोडटाय, तरी आसतना तूं मागणें करता जाल्यार सैतानाक सोसूंक जायना.
तोरी आसतना तूं सर्वेस्पराचेर पाती येताय, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणा येताय, सोयतानांक पळय म्हणटा तें हें सारकेंच ताका पसंद ना. पूण तुजो विश्वास पडोवन सर्वेस्पराक आनंद मेळटा हें तूं केन्नाच विसरोनाकाय. जोबा भाशेन जावं तूं कठीण आसत ओ तूं कसले त्रासाच्या परिस्थितीन आसत, तुजो विश्वास तूं थांबावन दवर. जुझेच्या भाशेन जरी तर तुका कितें तरी जबाब मेळना जाल्यार ताणें सर्वेस्पराक सोडूंक ना, ताणें प्रमाणीकपण दवरलें. ताणें सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरलो आनी आपल्याचो विश्वास ताणें सांबाळून दवरलो. तो थिंगासर नीट रावलो कित्याक सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास ठेवला. ताणें विश्वास ठेवलो. कितें विश्वास ठेवलो? एक दीस येतलो सर्वेस्वर म्हाका बेसांवान बोत्तलो. पळय, फोटोन तूं पयशे करप आनी नाका जाल्लें करून ते चोगले जोड जोडप तेजें किन बरें, ते अधिकाराक किन व्हरतें पळय तें सर्वेस्पर पळय तें बेसांव दिता तें एकदम बरें. हेंच व्हरतें. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेव भावानो, भयणानो, विश्वास ठेवात. जरी तर तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवताय, तूं कोणाकूच फटोयचोय नाय. तूं वायट कामां करचो नाय. आपल्याक जाय ते भाशेन तूं थंयसर जियोचो नाय. कितले दीस पासून थिंगा जुझेन थिंगा वाट पळयले आनी सर्वेस्परान हें पळोवन ताजेर बेसांव घातलें. तुमी जाणो काय? इतलो ताका बेसांवान बोल्लो की जुझेचे भाशेन आनी त्या देसान आनी कोणूच नासलो. फरानूच म्हणलें, ह्या भाशेचो मनीस आमच्या देसान खंय तरी मेवतलो काय? ज्या मनशाचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आसा पळय असलो मनीस आमच्या देसान आसा काय? ना. जुझेच्या भाशेन थंयसर आनी कोणूच नासलो. सर्वेस्परान इतले ताका बेसांव दिले. ताका उंच उखलता. आख्ख्या देशाचेर एक अधिकारीच्या रुपांत ताका अधिकारी तिका कित्याक केलो? कित्याक देवाचेर ताणें विश्वास ठेवलो, सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवलो. आतां तूं चोतरां एक भावा आनी भयणानो, जेन्ना सर्वेस्पर पळय तुका बेसांवन बोत्ता पळय तेन्ना सर्वेस्पर तुजें रोंग, तूं कितलो उंच आनी तूं खंयचे पदवेर, तुजें दुडू, तुजें गिरेस्काय, तुजे लागीं कितें आसा पळय तें हें सगळें सर्वेस्पर पळयना. तो जुझे पळय थिंगासर एक सामान्य मनीस आसलो. सर्वेस्परान देशाचेर राज करपी ताका अधिकारी केलो. हें व्हरतें अद्भुत काम. ते दिसा सर्वेस्परान पळय जुझेचेर इतलें बेसांव दिलें. हें सर्वेस्पराचेर ताचे वयर इतलें व्हरतें बेसांव जावन आसलें. तूं आनी हांव पळय ज्या सर्वेस्परा लागीं मागणें करता जुझेन पासून, त्या सर्वेस्परा लागीं मागणें केलें. त्या दिसा जुझेक पळय बेसांव दिला पळय त्या सर्वेस्पराची आमी आयज सेवा कोत्तांव. आयज, फाल्यां आनी सदां काळ तो केन्नाच बदलो ना पळय तसलो सर्वेस्पर, तो जिवो सर्वेस्पर. आनी तूं आनी हांव आमी सगळे जुझेच्याच भाशेन जरी आमकां त्या वेळाचेर बेसांव मेळना जाल्यार, जें आमकां जाय पळय तें आमकां मेळना जाल्यार तुजो विश्वास सोडिनाकाय. सर्वेस्परा कडल्यान पयस वचनाकाय. जेन्ना तूं निराश जाताय पळय तेन्ना पयशाचे बाबतींत तुका उणेपण आसता वो कसले त्रासान तूं पासार जाताय. घोवाक लागून तूं दुखी आसाय, वो बायलेक लागून तूं दुखी आसाय, तुज्या घरान सूख शांती ना जायत, वो तुजे पळय कामाचेर तुका बेसांव मेळना, वो तुजे बिझनसाक तुका कांयच बेसांव मेळना, तेन्ना सैतान कितें करता तूं जाणाय काय? तुका वायट कामां करपाक तो तुका बोडकायतलो. थोड्या दिसाचे पातखाचो आनंद घेवच्याक तो तुजे लागीं हें करून घेवंक सोदता. तुका तो सारकोच बोडकायता. तुवें रॉंग पावल मारचें, तुजें रॉंग वाटेन वचपाक तुका ते भाशेन तो कोत्ता. हांव तुमचे लागीं विनंती करता, तुमी असलीं कामां करचें न्हय. जुझेन ह्या भाशेन कसलेंच वायट काम थिंगा करूंक ना. जुझेन ह्या भाशेन वायट पावल मारून आपल्याचें थिंग पावंक जाय थिंगा तुवें कोशिश करूंक ना. सैतानाच्या अधीन जावंक ना. आपल्याचें पवित्रपण राखून दवरलें. सर्वेस्पराचे नदरेन तो एक स्वताचो मनीस. जॉबान कितें म्हणलें तूं जाणाय? हांव मोरो जाल्यारूय, म्हजे प्राण पासून गेलो जाल्यार हांव प्रमाणीकपण सोडचो ना. ह्याच पासत जॉबाक पळय थंयसर दोबरादान बेसांव दिलें आनी ह्या पासत आयज जॉबाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक बेसांवाचें. आमकां तें एग्जाम्पल सर्वेस्परान पळय जें सांगलां पळय त्याच भाशेन जुझेन केलें आनी ताका लागून ताका देशाचो अधिकारी केलो. 20 वर्सां आदीं जुझेक पळय तें देवान सोपोन दिलेलें पळय तें आतां पुरें जालें. तें पुरें करून तें स्वतान तें आतां थिंगा बदललें. ज्या विशयाचेर तुका बेसांव जाय आसलें पळय, ज्या पदवेचेर तुका पावंक जाय आसलें पळय थंयसर पावच्याक तुका थिंगासर रस्तो दिश्टी पडना जायत जाल्यारूय, पूण जें कितें तुका बेसांव जाय सर्वेस्परान पळय जें तुका दर्शन दिलां पळय सर्वेस्पर तें दर्शन तें पुरें कोत्तलो.
10 भाव थिंगासोर येयले. आतां ह्या मुखार हांव तुका कितें मोलादीक पे खबरो तुका आतां सांगूंक सोदतां. झुजेच्या मुखार पळय जायते लोक, हजारांनी लोक ओ गोडेक लाखांनी लोक विनंती करून पळय जेवणाचे पळय ते सामग्री आसा ते विकते घेवन गेले आसतले. जेन्ना सगळ्यांक पळय असले जेवणाचे वस्तू दिता आसतना देरेपेंतूच थंयसर 10 जाण आनीक येतात. आमकांय जेवण अशें जाय अशें म्हणून ताजे मुखार ते सोरपोटूंक लागले. ह्या भाशेन पळय जेन्ना ते सोरपोटले तेन्ना बायबलान अशें बरयलां. व्हडसो ताचो निमाणो भाग. झुजेचे भाव आयले पळय तेन्ना जमनीचेर ते थिंगासोर पडोन ताका सोरपटून उरले. आतां पळयात, झुजेच्या मुखार ते आपल्याचें तोंड सोकला दवरून ताका सोरपटले. पळय शेतांतले पळय ते सगळे उबे आसले. म्हजे शेताचे पीक उबे आसले आनी तुजे शेताचे पीक म्हज्या मुखार बावलेलें. कितें सांगताय? तूं आमचेर अधिकार करतलोय, तूं आमचेर तुजे अधिकार चलयतलोय काय? तुका कितें समजता अशें म्हणटाले पळय ते. आतां तेच येवन ताजे मुखार सोरपडटात. जे कोणें तुका प्रस्न केले, ताणें तुका बेंकडायलो, तुका ते वॉर्निंग दी, तुजी फकाणां कोत्ताले पळय ते, असले लोक तुजेशी येतले. तुजो आदार मागोंक ते तुज्या मुखार आत मुखार कोत्तले. सर्वेस्पर कोत्तलो. तूं विश्वास ठेवताय काय? त्या दिसा अशेंच घडलें. त्या उपरांत कितें घडलें तूं बारकायेन तर बायबल वाजीत जाल्यार 42:2, 42:3 आनी 42:4 तूं बारकायेन तर वाजीत जाल्यार तुजे मनांत जायते प्रस्न येतले. म्हज्या मनांत तसले प्रस्न आयले. झुजे कित्याक आपल्या भावांक पळयल्या उपरांतूय हांवच तो झुजे आनी आपल्याच्या विशीं कित्याक ताणें सांगना हांव तुमचो धाकटो भाव झुजे तो हे भाशेन ताणें कित्याक म्हणोंक ना? कित्याक तो सगल्यांक ह्या भाशेन आपूण वळखना त्या भाशेन ताणें वेव्हार केलो? कित्याक काय ताणें तांकां त्या बंदखणींत घातलो काय? कित्याक काय सिमांक ताणें ते बंदखणींत थिंगा घातलो काय? कित्याक ताणें अशें म्हटलें पयले वचोन तुमी बेंजामिनाक घेवन येयात? ही सोड ताणें कित्याक दवरली? हे सगळे जे प्रस्न म्हज्याय मनांत आयले. जरी तुमी बारकायेन तर वाजीत आनी झुजेचें जिवीत तरी तर बारकायेचेर नदर मारीत, तो निबोर काळजांतल्यान वागता पळय अशें थिंगा दिश्टी पडटा. झुजे पळय उतराचे भायर ताजे विरुद्ध निबोर काळजाचेर वागता पळय अशें थिंगा दिसता. ह्या भाशेन जायत कित्याक हांवें त्याच भाशेन चिंतलेलें. पूण जरी तर ते उतर तूं ध्यान दिवन पवित्र आत्म्याच्या सांगातातून तर वाजी जाल्यार आनी ताचें सोद तुका कळोंक जाय जाल्यार सर्वेस्पर आमकां तो जबाब मेळटलो. फ्रेंड्स, आतां ताज्या उपरांत कितें घडलें पळय तें आतां बारकायेन आमी थिंगा पळोवया. इजिप्त देशांत आतां आमी भितर सरया. तिकेट आनी पासपोर्टाची गरज ना. चलया आतां आमी 2 वर्सां आदीं इजिप्त देशांत कितें घडलें तें पळोवया. आतां आमी पळोवया 22:42 आनी 7. हांव तें वाचता. ते आपल्याचें तोंड सोकला दवरून ताका सोरपटल्या उपरांत तांकां पळोवन झुजेन तांकां सारकोच वळखलो पूण तेजे भाव म्हणून. पूण तरी आसतना तो तांच्या सांगाता इनोसेंट आसलो आनी निबोर काळजांतल्यान ताणें ताका विचारलें. तांकां तो विचारता तुमी खंय तावन आयल्यात? ताणें जबाब दिलो आमी कानान देशांतल्यान आयल्याव. आमी जेवण विकतें घेवच्याक आयल्याव अशें म्हटलें. झुजेन आपल्याच्या भावांक सारकेंच वळखलें पूण तांणी ताका कांयच वळखोंक ना. शेतांतलें म्हजें पीक उबें आसतलें आनी तुमचें पीक म्हज्या मुखार सोकलां आसतलें. जेन्ना ताणें अशें म्हटलेलें ताणें तें आपणावंक ना आनी फकाणां कोरी. ताजेर ते किणटाले, ताजेर ते दुवेस कोत्ताले. आतां तुमी आयकात पळय, जे कोणें ताजी फकाणां केली, जे कोणें ताजे दुवेस केलो ते ताजेर पळय किणटाले पळय ते ताजे मुखार येयल्या उपरांत आयकात. फ्रेंड्स, जाल्यार झुजेचें हांगासर रिएक्शन कशें आसूंक जाय पळय तें आतां हांव तुका सांगता. गोडेक तुजे बरोबर शिकताले पळय ते इश्ट
तूं दोतोर जावंक सोदतालोय. एक उंचल्या पावणे तुका पळोवंक जाय, त्या पासून तूं मेहनत करून थिंगा शिंकताय आनी तुजे आतां इश्ट तुका म्हणटा तूं दोतोर जावंक सोदताय, तूं केन्नाच जावचो नाय. एमसेटान तुका पळय रँक येतलो काय, तुका व्हरते युनिवर्सिटीन तुका परमिशन मेळटलें काय, ना, तुका केन्नाच तें पावचें ना. तुजी ते थिंगासोर फकाणां कोत्तोले. ना, सोर्वेस्पान म्हाका बासावणी दिला आनी सोर्वेस्पोर तें जरूर. म्हाका तें मेडिकल सीट दितलो, म्हाका सोर्वेस्पोर तें दोतोर करतलो. आरे आरे, तूं मातशें उगी राव. हें तूं सगळें आमकां म्हणनाका. पळय, सोर्वेस्पराचे विशीं आमकां तूं कांय सांगनाकाय. दोतोर जावन तूं जावचोच नाय. कोडेक ते तुजे तो फकाणां करता, तूं अशें आतां चिंत. तेजे उपरांत तुका एमसेटान तुका रँक मेळता, तुका मेडिकलान सीट मेळता, तुका ती फ्री सीटूय मेवली. MBBS तूं पुरो कोत्ताय, PC पासून तूं कोत्ताय आनी तेजे उपरांत तूं आतां तुज्या गांवांत पावताय. आनी तेन्ना पळय तुजे ते इश्ट आसले पळय, ताणें तेंच्यांनी बरें शिकप करूंक ना. ते कसली जबाबदारी नासतना, कांय करिनासतना त्याच गांवांत ते पडल्यात. आनी आतां तूं एक दोतोर जालाय आनी एक स्पेशलिस्टूय तूं आतां, जाल्यार त्या गांवांत येयल्या उपरांत तूं आतां कितें करूंक सोदतलोय? ज्या लोकांनी तुजी पळय फकाणां केलोलीं, तुजे बाबतींत ते वायट उलयताले, ज्या कोणेन पळय तुका अपमान केले, तांकां सगल्यांक दाखोवच्याक तूं तांकां आतां मेळोंक सोदतलोय. तूं तांकां सगळ्यांक आपोवंक सोदतलोय आनीक तांकां तूं आतां मेळटलोय. आरे आयकात, तुमी कितें म्हणटाले? म्हाका एमसेटान रँक मेळचें ना आनी हांव दोतोर केन्ना जावंक पावचो ना, ह्या भाशेन तुमी म्हजी फकाणां कोत्ताले न्हू. वय, आमी तशेंच म्हणटाले. वय, आतां आमी तेंच उलयताले. आयकात, आतां हांव दोतोर जालो, आतां हांव म्हजें हॉस्पिटल पासून बांदपाचें आसा. आतां तुमी कितें म्हणपाचें आसा? ह्या भाशेन तूं पळय, तुका जें आतां फावो जाला, ह्या भाशेन तूं आतां तुजे उदोरगतीचे भशेन तूं सगळ्यांक सांगूंक सोदतलें. जाल्यार तूं म्हाका सांग आतां, अशेंच करतलें न्हू? तूं गरीब आसलोय म्हणून, पयशे नासले म्हणून, हो तुजे फामिलीची परिस्थिती पासत. तुजे सोयरेदारां तुजो पळय ते अपमान करताले, तुजी ती फकाणां कोत्तात, तुका ते दुखूय दितात. त्या उपरांत तूं मागणें कोत्ता आनी तेजे उपरांत तूं व्हडली मेहनतूय कोत्ताय. तुवें मागणें केलें आनी विश्वास ठेवलो आनी सर्वेस्पणान तुका बासावणें आनी तुका आतां हें सगळें फावो जालें. जाल्यार तूं कितें कोत्तलोय? आतां तूं मातशें सांग. तूं वचोन तुका पळय कितलें बेसांवां मेवलां पळय हें दाखोवच्याक तूं कोशिश कोत्तलोय. आतां तूंच सांग, तुका तूं आतां कार विकती घेतल्या जाल्यार तूं आतां ती तिका लिपयतलोय? ना, ती कार तूं सगल्यांक दाखयतलोय. तूं कोणाक करून दाखयतलोय पळय, ज्या कोणेन पळय तुका अपमान केला तांकां दाखयतलोय. तुजी फकाणां केलेलीं तूं तांच्या घरा मुखारल्यानूच ते कार व्हरतलोय. तुवें तेन्ना कितें सांगलेलें? तुमकां जाय त्या भाशेन तुमी उलयताले न्हू. हो केन्ना मुखार पावचो ना. आतां पळय हांवें हिंगा कितें केलां, अशें व्हडपण दाखोवंक कोत्तात. तुमी ताज्या मुखार पळय बरीं कापडां दाखोवंक सोदतात, तुमी ताज्या मुखार पळय ते बऱ्यो वस्तू दाखोवंक सोदतात. तुजे लागीं आसा पळय तें सगळें, बरी गाडयो आसात पळय ते गाडयो तूं तांकां दाखोवंक कोत्ताय. तुजो बोल तूं दाखयताय. हें सारकें न्हू काय म्हणटा तें? चालते भाशेन पळय एका मनशाच्या जिवितान पळय तूं उदरगत जाता पळय तेन्ना, खंयच्या विशयाचेर तुका पळय जोयत मेळटा तेन्ना त्या विशया विशीं तूं सगल्यांक सांगोंक सोदताय. तुमचे मदें सगळे जायते जाण आसात पळय ते ह्याच भाशेन तुमी काम कोत्ताले. जाल्यार आयकात भयणानो, तुमी एक बरी साडी विकती घेतल्या जाल्यार तुजे ते शेजाऱ्यांक तुमी सांगचे ना. तुज्या गांवांत तुज्या गोमट्यान बरें ते भांगराची 100 रुपया दिले जाल्यार तुजे ते शेजाऱ्याक सांगनासतना रावतले काय? एक बरी टीव्ही ओर ते डबल डोर ट्रिपल डोर तुका रेफ्रिजरेटर घेतलो जाल्यार तूं तुज्या शेजाऱ्याक सांगनासतना थंयसर तूं काय रावतली काय? हें एक विकनस. पळय तुजे पळय कापडां ओ तुवें विकते घेतल्या त्यो वस्तू, वो तुवें पळय ते गाडयो घेतल्या पळय तूं दाखयताय, तें एक ओस्कोत काय? जायत्या लोकांची ही एक संवय. आनी जे लोक पळय तुजे दुवेस कोत्ता, जे लोक पळय तुका सारकें म्हणना पळय तांकां तूं जरूर तुजे पळय कापडां आनी वस्तू तांकां दाखोवपाची कोशिश कोत्तलोय. तांकां पळोवंक पासून नाका जाल्यार तोरी आसतना तूं तांच्या मुखारल्यान वयतलोय. तुजे भांगाराचें तें घडयाळ तूं दाखोवपाची कोशिश कोत्ताय. तुजे बरो तो मोबायल तूं दाखोवपाची कोशिश कोत्ताय. तुवें पळय तो बरो शर्ट घातला पळय आनी ते भितर आसा पळय ती भांगराची चेन दाखोवच्या खातीर ते शर्टाच्या बुतां पासून तूं उक्तें दोत्ताय.
ह्या भाशेन कोत्ताय. पूण झुजाच्या जिवितान आमी हें सगळें पळयनान. पळय जे कोणें ताजो दुयेंस केलो पळय आनी ताजे मुखार ते सोरपोडटाले पळय ताणें तांकां हें सगळें दाखोवंक जाय आसलें न्हय. पळय ताजी पदवी ताजो अधिकार तें सगळें ताणें ताका दाखोवंक जाय आसलें न्हय. आयज जायतो लोक ह्या भाशेचें दाखोवपाचें असलें कामां कोत्तात. तूं खंयचे पदवेर आसाय दाखोवपाची तूं कोशिश कोत्ताय. तुजे लागीं अधिकार कितें आसा पळय तें दाखोवपाची कोशिश कोत्ताय. तुजी ती बाटां बेसां तें दाखोवपाची तूं कोशिश कोत्ताय. जरी क्रिस्त तुज्या जिवितान ना जाल्यार हें सगळें तूं दुसऱ्यांक दाखोवपाची कोशिश करीत आसतलोय. जुजेच्या जिवितान सर्वेस्पर आसलो. त्या पासत ताणें अशें करून आतां मागणें करुया. आमी सगळे मेळोन सर्वेस्परा लागीं मागणें करुया. पवित्रात्म्या सर्वेस्परा तूं आमचे लागीं सगळे लागीं तूं सारको सुटावे करून उलयलाय. जे पळय ते दुयेंस कोत्तात हें सारकें बरें न्हू. हें सारकें भिरांकूल. हें एकदम बरें न्हय. अशें करप म्हणल्यार तांकां तें सारकें भिरांकूल. सारक्या उतरां वरवीं तूं आमचे लागीं उलयलें म्हणून तुका आमी दिनवासनी दिता. तुज्या भाशेन आत्मीक जिवीत तूं आमकां दी. नाटकाय दाह आनी दुयेंस हें सगळें भायलें दाखोवपाचें जुजेच्या जिवितान थंयसर नासलें. ह्या भाशेचें जिवीत तूं आमकां दी बापा. जे लोक ताजो तो दुयेंस कोत्ताले तांच्या पासो तो थिंगासर आपल्याच्या दुख्खांनी तो रडलो. असलेंच मन तूं आमकां दी. आयज तूं कोणाचे तरी थिंगा हेट कोत्ताय जाल्यार आनी तूं ताका बोक्षणें दिनाय जाल्यार आयज जें उतर तुवें ह्या सेवका वरवीं दाखयलां पळय तें तेंच्या जिवितांत थिंगासर तें एक फळादीक जावंक. जरी आमी तर बोक्षणें दिना जाल्यार आमकां बोक्षणें मेळचें ना. आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक सर्वेस्परान हो एक बरो संदेश दिला. सगळ्याचे विशीं तुजो एक बरो उद्देश आसा ह्या भाशेन तुवें आमकां सांगला. जरी तर ह्या बऱ्या भाशेन जिवीत सारीत जाल्यार तुजे इच्छे प्रमाणे जें जाल्यार तितलेंच पुरो. तांचें चिंतूंक जायना पळय तसली ओडती बेसांव तूं तांकां दितलोय. म्हज्या बापा हें उतर आमचें उतर सारकें जिवितान रिगोय. हें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. प्रभु के नाम में आप सबको शालोम। मेरा नाम दुर्गा राव है। मेरी पत्नी का नाम भवानी है। एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऑटो लेकर चलाता था। महीने से पूरा महीना ऑटो चलाने पर भी बार बार ऑटो खराब होने की वजह से मैं फाइनेंस के पैसे नहीं चुका पाता था। किश्त न चुकाने की वजह से फाइनेंस कंपनी वालों ने मेरी ऑटो लेकर गए। वो ऑटो फिर से वापस लाने के लिए ब्याज उठाया, जिसके वजह से बहुत नुकसान हुआ। गेट के आवाज आने पर कर्जा लेने वाले आए करके डर जाता था। एक दिन मैं जब टीवी देख रही थी, बारिश में भीगते हुए सतीश भाई प्रभु का वचन सुनाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गई। हमें अच्छा वचन सुनने के लिए कहीं नहीं मिल रहा था। सतीश भैया जब वचन कह रहे थे हमें अच्छा लगा। टीवी पर एड्रेस देखे और हम पहली बार कलवरी टेम्पल गए। उस दिन वहाँ वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रार्थना किए और हर रविवार चर्च को जाने के लिए निर्णय लिए। तब से हर रविवार को मेरी बीवी बच्चों को सुबह की आराधना में भेजकर मैं अपने कामकाज को देखकर शाम की आराधना में जाता था। नियमित रूप से हर रविवार को चर्च जा रहा था। कभी भी शाम के समय चर्च में न आने वाले मेरे बीवी बच्चे, पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि शाम की सभा में आए, मेरे साथ में मंदिर में आए। आराधना होने के बाद जब हम घर पर गए, करंट शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा पूरा घर जल रहा था। अगर उस दिन मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ में शाम की आराधना में नहीं आते थे तो बहुत बड़ी हानि होती थी। उस परमेश्वर ने ही उन्हें मंदिर में लाकर उस बड़ी हानि से बचाया। तब मेरे रिश्तेदारों के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया। और कितने दिन हम उनके पास रहेंगे। जो घर जल गया था उसे सुधार कर उसमें रहने के लिए आ गए। घर न होने के कारण हमारे कष्टों को देखकर परमेश्वर ने रिश्तेदारों के सहायता से घर बांधने के लिए मदद किया। धीरे धीरे घर को हमने अच्छा बना लिया। कुछ काम न होने के कारण मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बहुत मुश्किलों को सहते हुए प्रभु से प्रार्थना किए। तब मुझे इस्त्री का दुकान रखने का विचार आया। तब मैं अपने पति के पास गई। हम इस्त्री का दुकान रखेंगे उनसे कही।
पहले हम एक अपार्टमेंट में इस्त्री करते थे, उसके बाद हम अपने घर में ही दुकान लगाए। मदद करने वाले परमेश्वर के सेवक सतीश भाई को हमारा धन्यवाद। हम बहुत मुश्किल में थे, उस मुश्किल से हमें निकाले। प्रभु को सारी महिमा मिले। एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।